पावस म्हळ्यार तोंडाक रूच हाडपी वेगवेगळ्या खाणाच्या जिन्साचो उगडास येता। अशीच एक हंगामी भाजी म्हळ्यार आकुराची भाजी वेगवेगळ्या वाठारांनी सध्या विकपाक आयिल्ली दिश्टी पडटा। खवय्ये ही भाजी मुद्दम व्हडा उमेदीन विकत घेतात। पळयात पावसाच्या सिजनांतल्या आकुराच्या भाजयेचो स्पेशल रिपोर्ट। घसघशीत पावस पडटना गरम मसाल्याचे चमचमीत आणि हुनहुनीत आकुराची भाजी, नाजाल्यार सुंगटाचे आकुराचे तोंडाक, नाजाल्यार आकुराचो रोस जेवणाक मेळत जाल्यार जेवणाची उणी कितली रुचीक लागता न्हय। ही भाजी सध्या गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी विकपाक आयल्या। ह्या हंगामी भाजयेक सध्या बरोच डिमांड आसा। आकुराची भाजी लोक आवडीन विकत घेतात। शिवराक आसूं ना जाल्यार नुस्तें खावपी मनीस, सगळ्यांकूच आकुराची भाजी आवडटा। ताका लागून भाजी रोखडीच खपता अशी माहिती विक्रेकार दितात। झाडाची झाड आसता एक तेका न्हू फागरे फुट्टा आनी तेका मागीर मोदी कोंब आसता, तेका ते हे जाता कोंब काडटा। रोस करता, भाजी करता अशें। 50 रुपये चुडी वयता ती। लोक आवडीन घेतात। लोक आवडीन घेता। कोणी वर्सभर मेळना ना, वर्सभर मेळना, 2 महिने मेळटले पावसात, म्हणजे जुलै ऑगस्ट हय, मागीर मेळना। आपूर म्हणटात। आणि एक खंय मेळटा ही भाजी? ही आमोण्या मेळटा। आणि भाजी जाता कशी, म्हणजे तुम्ही लायतात काय पाणयात उदकात? आणि हे काडपाक तुमकां कितें त्रास बी जाता? त्रास जाता काडपाक। कशें कितें काडटात ती भाजी? हातीन काडप, पाणयात उतरून। खंय जाता? चिखलान जाता, दर्यान जाता? चिखलात। आणि म्हणजे कशी आपूर म्हणजे भाजी कितें झाडांक भाजी जाता? असली न्हू अशी जाल्यार मोडून काडप ती। आणि हे फक्त कोमऱ्यो काडटात? कोवरे काडपाची। आणि सीजनल भाजी? हय, सिजनल भाजी, गांवठी भाजी। आणि ह्या भाजी पासून कितें कितें करतात? आपूर म्हणटा तेका। पूण कितें कितें तयार करतात हे भाजी पासून? ह्या भाजी पासून कितें कितें तयार करतात? हे भाजी पासून सुंगटांक घालतात, रोसाक घालतात आणि बट्टीसो भाजी करतात, गरम मसाला घालतात। आणि दर कितें आसता हेजो? 50 रुपये। 50 रुपया 50 आणि 5। गोंयान पावसान वेगवेगळ्यो भाजयो रुजतात। तायकिळो, आळू, अळमी ह्या भाजयांक पावसान खासा मागणी आसता। ह्यो भाजयो रुचीक आसतातूच, पूण त्यो वखदी आसतात अशें जाणटी म्हणटात। ताका लागून तुमी ह्या भाजयांचो आस्वाद घेवचोच। विराज कामता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।